करा मान्य करा आमच्या मागण्या मान्य करा साखर कारखाना चालू करा चालू करा चालू करा संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा चालू करा चालू करा। हांव एक बारीक शेतकार जेन्ना एक कारखानो जेन्ना आमकां दिल्लो कोणा भाऊसाहेब बांदोडकरान एक गरीब जनतेक लागून दिल्लो आनी तेजे कोणा केन्नाच अत्याचार केलो ना आनी अत्याचार जावचो ना एक तेगेलें हें आसलें आनी तितलें सरकाराक तितलो रोजगारूय नासलो त्या टायमार आनी सद्या आतांय बी ना 10,000 1 लाख नोकरी म्हणटा पळय त्यो एका घरां 5-5 नोकरी तेंच्यांनी दिल्या आनी म्हाज्या सारकेलो एक 4 भुरग्यांचो बापूय म्हाका चोडोय ना आमी बँके लोन काडलें खंयचे भरोश्यार काडलें संजीवनी साखर कारखान्यान दाखले घेतले आनी डिफॉल्टर जाले म्हळ्यार आय विटनेस संजीवनी साखर कारखानो खंय न्हू तेन्ना आयज बँक आमकां कोर्टा आपयता ते मॅनेजर नवो येता कोर्टा आपय कोणा भरोश्यार फारीक करताले आमी आज हेजे कडेन रीण घेतलें तें फारीक जालें तेजे कडेन तें फारीक जायना तर एकूच आमचो दयानंद नगर तो भाऊसाहेब बांदोडकरान फॅक्टरी घातली पळय संजीवनी शुगर फॅक्टरी ती जर जिती उरलेली जाल्यार आमकां खंय तरी धीर येता आसलो म्हाका एक फावट एटॅक केलो एक मॅनेजरान फोन केलो सिटकान फाल्यां कोर्टा या पुलीस रातचे सोदपाक गेले झटको येयलो बांबोळी न्हिदलो कारण म्हाका शॉक जालो कारण हांव इतलो फार्मर जावन आयज म्हागेल्या भुरग्यांक आयज भीक मागून म्हाका पोसची पडली कोणा भरोश्यार तुजो कितलो ऊस जातालो म्हाजो आनी आईचो दोगांचो 115 120 पयलीं वयतालो पूण ते गवे रेटा लागून 2-3 वर्सां मातसो हांव शॉर्ट जालो आनी हांवें सीएमा लेटरूय केल्लें तेजें उत्तरूय मेळना मागीर नरेंद्र सावयकाराकय हांवें मेळ्ळो आमगे रंगाई देवळां सातेरी देवळां येयल्लो बाबा म्हणलें मातशें कर रे लोना लागून शेषकांत तुवें काम जालें 3री पावटी चड आमी काम करता गणेश गांवकारा कडेन दिलां हांव तेजे अगेन्स्ट वचना आमगे सावड्डी कशें आमदार ताका खबर आहा कोण कसो आहा कोण कितें तें म्हाका राजकीय सूड घेवपाक ना हांगा जो सूड घेवपाक पळय तो हो कारखानो शेतकारांक मेळोन दिवपा खातीर आमी सगळे शेतकार बांदव एकजुटीन आसतले आनी भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव आसा पळय दयानंद नगर तें आमी राखीव दवरतले कितलेय सरकार येतले हेजे मुखार आतां हेजे पयलीं येयले बी आनी आतांय बी आतां सरकार आसा हेजे मुखार दुसरो सरकार येतलो तृणमूल जालें आनी कोण जालें खूब जालें परत हेंच्या हातीन आतां तेंच्या हातीन जर पडली जाल्यार आमकां फॅक्टरीचें लकोण सावन पळोवपाक मेळचें ना भंय आहा तुमकां आं वच पळय आनी आमचें जिवन जें आसा पळय तें संजीवनी साखर कारखान्याचें आसा इथोलीन प्लांट जो तेंणी घालता म्हणलेलो आनी स्वता मुख्यमंत्री उरलो आनी गोविंद गावडे सहकार मंत्री आसले काय सांगलें सर कशें कितें 5 वर्सांचें तुमकां कंपेन्सेशन दिता 198 शेतकारांची केसी कोर्टाक पावल्यो आनी हेंच्यांनी मोजक्यात 56 लाखांक पयस दिले बाकीचे मॅनेजर म्हणटा अरे तू आपका पैसा किधर है अरे हमारा न्याय है सर किधर गया तर आयज सर येयलो फाल्यां गेलो कोण हेका पांय पड तेका पांय पड करून आमी पांय धरीत आसा कोण ओटीएस दिता म्हणटा थंय NPA जालें म्हणटा जाल्यार कारखानो जर सारको चलत जाल्यार आमी कोणा कडेन भीक मागची ना आनी असले शेतकारां बारीक मनशां एकामेकाक मुठी मूठ लावन हातीक हात लावन आमी एकामेकाक वयर काडटले आनी साखर कारखान्याचें नांव राखतले हें शेषकांताचें आवाहन मान्य करा मान्य करा आमच्या मागण्या मान्य करा साखर कारखाना चालू करा चालू करा चालू करा संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा चालू करा चालू करा।